भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया हाकाबुरा ह्या सुकण्या विशीं. ऑस्ट्रेलियेंतलो तो प्रसिद्ध पक्षी. ताचे व्हडल्यान हांसपा सारक्या वा इंजीन सुरू जाल्ल्या सारक्या आवाजाक लागून ताची संवसारांत वळख आसा. ताका लाफिंग हुकाबुराय म्हणटात. तो किंगफिशर कुळांतलो, पूण तो चडसो नुस्तें खायना. तो खास करून पूर्व ऑस्ट्रेलियांतली रानां, माळ रानां, बागांनी मेळटा. कांय जाती अस्तंत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आनी पापुआ न्यू गिनीतूय मेळटात. भारतांत हें सुकणें ना. कांय प्राणी संग्रहालयांत मात तो दिसता. ताची लांबाय 47 सेंटीमीटर, खाखांची रुंदाय 66 सेंटीमीटर, वजन सादारण पाव ते अर्द किल. ताची चोच लांब आसता. हुकाबुरा ताचो हांसपा सारको आवाज फांतोडेर आनी सांज वेळार काडटा. देखून ताका बुशमॅन्स क्लॉक म्हणटात. हाची नदर एकदम तीख, चोच घट. हें मांसाहारी सुकणें. किडे, शेड्डे, बेबे, ल्हान हुंदीर सुकणीं खाता. विखाळे सोरोपूय मारता. शिकार धरले उपरांत तो ती झाडाचे खांदयेर आपटून मागीर गिळटा. हुकाबुरा चड करून ल्हान कौटुंबीक पंगडांत रावता. झाडांचे धोलींत तो घरटें करता. कांय पिलां आवय बापाय वांगडा रावतात. हें सुकणें एका जोडीदारा वांगडा बरोच काळ रावता. तें रानांत सादारण 10 ते 15 वर्सां, तर पांजऱ्यांत 25 वर्सां मेरेन जगता. गरुड आनी घुकमा सारकी शिकारी सुकणीं व्हडले सोरोप हे ताचे दुस्मान. रानां कापिल्ल्यान तांचो आंकडो उणो जायत आसा. हुकाबुराक शेतकारांचो इश्ट मानता, कारण तो हुंदीर खाता, किडे कमी करता, सोरपांची संख्या नियंत्रणान दवरता. कांय लोक ताका नैसर्गीक किटकनाशक अशेंय म्हणटात. ऑस्ट्रेलियन लोककथांनी आनी भुरग्यांच्या गितांनी हुकाबुरा खूब प्रसिद्ध आसा. हुकाबुरा सिट्स इन द ओल्ड गम ट्री हें भुरग्यांचें गीत संवसारभर लोकप्रिय आसा. हुकाबुराचें हांसप शुभ मानतात. कांय जाण ताका रानाचो राखणदारूय समजतात. हुकाबुरा थळ बदलपी सुकणें न्हय. तो एका थारावीक वाठारांतूच रावता. ताचो आवाज सिनेमांनी रानाचो आवाज दाखोवपा खातीर वापरतात. तो हांसता अशें दिसलें तरी तो प्रत्यक्षांत आपलो वाठार जाहीर करता. तर असो हुकाबुरा. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.